मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा फ्रायडे, शुक्रार आयज, आणि सकाळची न्ही आता 11 साडे 11 सुमार जावपाक येयले. तर म्हटल्यार व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून. सो तुम्ही म्हणटले आयज सकाळ सकाळ फुडें इतले एक्सायटेड जावन व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट करता म्हणजे आयज बरी कितें रेसिपी एंड ऑल शेअर करता का आमच्या वांगडा. तर ना रेसिपी बी अशें कांय ना, जस्ट न्ही तुमच्या वांगडा एक टीप म्हणा, एक ट्रीक म्हणा, अशें चला तुम्ही एक मिनी रेसिपी म्हणा ती तुमच्या वांगडा शेअर करपाची आसा. मिनी रेसिपी एक्चुअली रेसिपी अशी न्ही, बट ओके तुम्ही मिनी रेसिपी म्हणपाक शकता. एक्चुअली हे सगळे मिनी रेसिपी एंड ऑल म्हणपाचें कारण कितें जाणा, फाटल्या दिसांनी न्ही हांवें अश्यो कंटिन्युअस खुबश्यो अश्यो रेसिपी शेअर केल्यो. कंटिन्युअस अश्यो न्ही, बट अश्यो खूब रेसिपी शेअर केल्यो. सो तितून हांवें आंबट तीख एंड ऑल सगळे रेसिपी दाखयल्यो. तर तेन्ना न्ही म्हाजे एक सबस्क्रायबरान, म्हाजी यूट्यूब फॅमिली जी आसा ताणें म्हाका एक रिक्वेस्ट केल्ली की तूं ह्यो सगळ्यो रेसिपी आमकां दाखयता न्ही, सो आपणाक एक न्ही तूं बारीकशें अशें हें सांग की तूं म्हणल्यार तेफळाचें हुमण आनी कांद्याचें हुमण जें आसा पळय तें कशें सॉर्ट करता, आनी कांद्याचें हुमण आनी तेफळाचें हुमण दोनी तूं कशे भशेन तेजी मिरसांग जी आसा पळय ती रेडी करता का अशें म्हणून. म्हळ्यार कितें कितें इन्ग्रेडियंट, कशी क्वॉन्टिटी तूं डिफरंट अशी हें करता का म्हणून. तर कांद्याचें हुमण आनीक तेफळाचें हुमण जें आसा पळय तें नुस्त्याचेर डिपेंड आसता की खंयच्या नुस्त्याक कांदो घालपाचो, खंयच्या नुस्त्याक तेफळां घालपाचीं अशें म्हणून. आनी खूब जाणां अशीं आसा जी सगळ्या हुमणाक कांदो वापरता. हांवें पळयलां खुबशे जाणांक अशें जे सगळ्या इवन बांगड्याचें हुमण केल्यार बी कांदो घालतात, सुंगटाचें हुमण केल्यार बी तेफळां घालतात, अशें हांवें खूब जाणांक पळयलां. बट आमी न्ही, स्पेशली हांव आमच्या घरा कडेन आमच्या सायडीनी अशें तेफळाचें हुमण जें करता पळय ताका कांदो घालनात, आनी जें कांद्याचें हुमण करता पळय ताका तेफळां घालनात. सो दोनी म्हटल्यार दोनी जो मसालो आमी ग्रायंड करून घेता पळय न्हू हुमणाक तो खूब डिफरंट आसता. इवन तितून न्ही सयेची क्वॉन्टिटी आनीक मिरसांग्यो ज्यो आमी घालता पळय ते सगळे न्ही क्वॉन्टिटी जी आसा पळय ती डिफरंट आसता नुस्त्या प्रमाणे. आयज जी हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता पळय म्हळ्यार तुमकां जे दाखयता पळय न्हू ती आसा कांद्याची. म्हळ्यार कांद्याच्या हुमणाक मिरसांग जी आसा पळय ती कशें रेडी करता, मसालो जो आसा पळय तो कसो रेडी करता हें तुमकां हांव दाखयता. आयज न्ही आमगे लेपो हाडल्या नुस्त्याक भितर, सो म्हटलें आयज हो जो तुमची क्वेरी आशिल्ली, म्हाजी एक विवरली जी क्वेरी आशिल्ली पळय ती सॉर्ट करया अशें म्हणून हितून. कित्याक की एवरी टायम हांव तुमच्या वांगडा रेसिपी दाखयता न्ही, आयज रेसिपी अशें कांय ना दाखोवपाची. आतां लेपो हाडल्यार इतलें सगळें तुमकां दाखयता म्हणटकीर अशें ना की फूल रेसिपी लेपो ज्यो हाडल्या पळय तेजी फूल रेसिपी हुमणाची शेअर करता अशें ना. जस्ट थोडेशें एक पार्ट म्हळ्यार ती मिरसांग हांव कशी रेडी करता, मसालो जो आसा पळय ताजो कसो प्रिपेर करता हेच तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. आतां जर तर सॉर्ट करपाचें म्हटलें न्ही जाल्यार आमी न्हू थोडेशें थोडे आतां जर सॉर्ट करपाचें म्हटल्यार आमी कशें सॉर्ट करता नुस्तें तें सांगता तुमकां. म्हटल्यार थोडेशें नुस्तें आसा लायक सुंगटां, करबट, लेपो, मुड्डोश्यो, मागीर हे वेल्ल्यो, ते जे नुस्तें आसा पळय न्हू, इवन इसवण एंड ऑल जे आसा पळय बोडकाचें हुमण करता म्हणा जावं पिसाचें हुमण करतात ते सगळ्यांनी आमी कांदो वापरून करता. तितून आमी तेफळाचो यूज करिनात. आनी जे कितें बाकीचें नुस्तें आसा पळय न्हू लायक बांगडे, ताल्ले एंड ऑल जे तशें नुस्तें आसता पळय तितून न्ही आमी तेफळां घालता. सो जे कितें तेफळाचें हुमण आसता ताका कांदो वापरनात, आनी जे कांद्याचें हुमण आसा पळय ताका तेफळां वापरनात. खुबशीं जाणां आसा जे दोनी मिक्स वापरता. थोडीं जाणां अशीं आसा जितून सगळ्या नुस्त्याक कांदो वापरता. थोडीं जाणां अशीं आसा जे खुबशे नुस्त्याक हे वापरतात लायक सुंगटाच्या हुमणाक, आनीक इवन न्ही हेजे बसून केले न्ही करबट्याचें हुमण जाल्यार बीन हे घालतात कितें काय म्हणल्यार तेफळां. सो आमी तशें करना. आमी न्ही अशें करून दोनी सॉर्ट करून करतात. नुस्त्याचेर डिपेंड आसता की कसले नुस्त्याक कशें कांदो आनी कशें हे लावपाचें. सो आयज लेपो हाडलेले आसा आमगेर, हो सकाळी दिवन गेला, कामाक गेला, सो वता आसतना नुस्तें हाडून दिवन गेलो म्हाका. तर लेपो हाडलेल्यो आशिल्ल्यो, तर लेपो पळयल्यो आनी हांव मिरसांग हें करपाक वतालें. सो तेन्नाच तें कांदो हाती काडटकीर म्हाका याद जाली की अरे म्हाज्या एक विवरान म्हाका रिक्वेस्ट केली की कशें काडटा कांद्याच्या हुमणाक मसालो क्वॉन्टिटी कशी काडटा ती दाखय अशें म्हणून. सो म्हटल्यार तेच आयज तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. तर रेसिपी फूल हुमणाची शेअर करना, जस्ट मसालो कसो प्रिपेर करता, कसो ग्राइंड करता तेच तुमकां दाखयता. ओके, चलात तर या भितर. तर आमगेर न्ही हेपायात नुस्तें हाडलां दाखयता तुमकां. फर्स्टली ह्यो हांगासर कुल्ल्यो हाडल्या आनी हे लेपो.
तर लेपो जे आसा पळय न्हू त्यो हांवें क्लीन करून धुवन बी दवरल्या, तांकां मीठ लावपाक जाय. आनी कुल्ल्यो जे आसा पळय न्हू त्यो अशेंच आसा. पळयात, ही एक जी आसा पळय न्हू ती मातशी मोठी, मातशी न्ही बरीच मोठी आसा. आनी ह्यो मातश्यो मिडियम अश्यो, ह्यान सामकी बारकेली. तर ह्यो कुल्ल्यो जे आसा पळय न्हू त्यो थोड्योश्यो आसा. पळोवया कितें करपाचें तें. हेणें कितें चिंतून हाडलां खबर ना, बट पळोवया कशें कितें करपाचें तें हेंचें. तर हेंचें तर हांव हुमण करतलें आयज. खूब आसा पूण तें पळयात पळयात. सो इतलें सगळें हुमणाक आमकां चड जातलें, कितें आमचे दोगूच जाणांचें न्ही. सो ताका लागून हांव थोडेशें करता. तरी पळोवया कशें कितें करपाचें तें. नाल्यार थोड्योश्यो काडून दवरतलें, नाजाल्यार फ्राय करतलें थोड्योश्यो काडून. पळोवया, अजून कांय डिसायडेड ना, आतांच आयलां न्ही नुस्तें. आनी ह्या हांगासर कुल्ल्यो त्यो पळोवया कितें करपाचें तें, कशें कितें करप जाता तें. पयलीं म्हटल्यार न्ही सय जी आसा पळय ती कातून तुमकां हें हुमण जें आसा पळय न्हू कांद्याच्या हुमणाचें तें सगळं प्रोसिजर पयलीं दाखोवन घेता आनी मुखाल्लें मागीर. ओके, चला. तर कांद्याचें हुमण करपा खातीर न्ही हें हांवें जें कितें म्हाका इन्ग्रेडियंट लागता, जे इन्ग्रेडियंट्स हांव घालून करता पळय ना तें हांवें सगळें साहित्य जें आसा पळय तें काडून घेतलां. तर कांद्याचें हुमण आनीक तेफळाचें हुमण जें आसा पळय तें हांव दोनी अशें डिफरंट भशेन करता. खुबशे मेजर चेंजीस जे आसा पळय ते जाता इन्ग्रेडियंट्सा भितर. ओके, तर आयज हें कांद्याचें हुमण तुमच्या खातीर. तर सगळ्यात पयलीं न्ही ही हांवें हांगासर एक वळें जें आसा पळय न्हू तें सय घेतल्या. म्हळ्यार मोठो नाल्ल आशिल्लो, सो ताका लागून हांवें नाल्लाची सय जी आसा पळय ती एका वळ्याची घेतल्या. तेज्या नंतर नेक्स्ट हांगासर हांवें घेतल्या रेड चिली पावडर. तुमी म्हणटले आतां दोन भशेन कित्याक काय म्हणून. तर हो रेड चिली पावडर जो आसा पळय न्हू तो गांवठी मिरसांगे ज्यो येता पळय तेजो रेड चिली पावडर. आनी हो जो आसा पळय तो नॉर्मल रेड चिली पावडर, म्हटल्यार ज्यो साद्यो मिरसांगे ज्यो येता पळय तेजो रेड चिली पावडर. दोनी जे आसा पळय ते होममेड आसा म्हाजे. सो ते न्ही म्हाजे दोनी ऑर्डरीचे आशिल्ले. सो एका कस्टमराक गांवठी मिरसांगेचो जाय आशिल्लो, एका कस्टमराक न्ही नॉर्मल मिरसांगेचो जाय आशिल्लो. म्हळ्यार कितें आतां नॉर्मल मिरसांगेक कलर चड आनी तिखसाण कमी आसता, ह्या मिरसांगेक तिखसाण चड आनी कलर कमी आसता. सो ताका लागून ते दोन सेपरेट कस्टमराचे दोन सेपरेट ऑर्डर केल्ले हांवें रेड चिली पावडर. सो ते दोनी हांवें आतां हांगासर युजाक घेतल्या. तेज्या नंतर हो हांगासर आसा हळदीची पावडर, म्हटल्यार ऑलमोस्ट एक हाफ स्पून, बारीक स्पून जो आसा पळय तो हाफ स्पून हळदीची पावडर आसा. तेज्या नंतर ही हांगासर अटंबा सोला आनी ही आंब्याचें सोला. एज युजल तुमचे कडेन जर दोनी ना जाल्यार तुमी आमटाण सुद्दां घेवपाक शकता. क्वॉन्टिटी जी आसा पळय तुमी पळोवपाक शकता कितली आसा ती. तेज्या नंतर ही हांगासर बारीक एक चमचो, धाकटो एक चमचो भर हांगासर कोरिएंडर घेतल्या, ड्राय कोरिएंडर. आनी सगळ्यात मेन म्हटल्यार हो हांगासर कांदो, जो नॉर्मल कांदो आमी वापरता पळय तो. तर कांद्याची क्वॉन्टिटी जी आसा पळय न्हू एक मोठो कांदो हांवें अर्दो घेतला हांगासर वांटपा खातीर. आनी अर्दो जो आसा पळय तो हांव हुमणाक शिजोवपाक घालतलें, तळसुपाक न्ही शिजोवपाक. सो हो अर्दो कांदो वांटपाक घेतला हांवें. तर हे सगळें जें आसा पळय न्हू तें आमी आतां मिक्सर जारान घालून ग्रायंड करून घेवया. थोडेशें उदक घालपाचें आनी. ओके, सगळें साहित्य घातल्या उपरांत न्ही आतां हांव हितून थोडेशें उदक घालता. उदक न्ही थोडें थोडें घालून वांटून घेवपाचें. ग्रायंड जावपाक कशें उदक लागता पळय न्हू त्या प्रमाणे उदक जें आसा पळय तें हितून घालून वांटून घेवपाचें. सो आतां ही हांव ग्रायंड करून घेता. सय जी आसा पळय न्हू ती वांटून जाली म्हाजी. हांगासर हांवें एका आयदनान, म्हळ्यार ज्या आयदनान म्हाका हुमण करपाचें आसा पळय न्हू तितून कांदो जो आसा पळय बारीक कट करून घेतला. अर्दो कांदो हांवें वांटपाक घातला आनी अर्दो कांदो जो आसा पळय तसो करून बारीक चॉप करून घेतला. गॅसाची फ्लेम ऑन करूया. आनी जी वांटून घेतलेली मिरसांग आसा पळय, म्हळ्यार सय जी आमी वांटून घेतल्या ती हितून घालून घेता. थोडेशें उदक घालून उरलेली सय काडून घेवया. हेकानी आमी आतां बरो खतखत काडून घेवपाचो. म्हटल्यार कशें खबर आसा आतां कांदो आनी सय जी आसा पळय आमी वांटून घातलेली जेका आमी मिरसांग म्हणटात, सो ती शिजोवन घेवपाक जाय. कांदो बी बरो हितून शिजोवन येवपाक जाय न्ही. सो ताका लागून हेकानी आमी आतां एक 5 ते 7 मिनटां खतखतो काडून घेवया. आनी मागीर न्ही मीठ लावन दवरलेलें नुस्तें जें आसा पळय तें घालपाचें. ओके, अशा रितीन म्हाजें हें कांद्याचें हुमण रेडी जाता हांगासर.
हेनी हांगासर म्हाजें हुमण जें आसा पळय न्हू तें शिजता. कांदो घालून जस्ट हांवें दवरला हांगासर आदन दवरला शीत करपा खातीर. आनी आतां न्ही हांव कुल्ल्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो स्टीम करून घेता. ह्यो हांगासर कुल्ल्यो ज्यो हाडलेल्यो पळय त्यो हांवें क्लीन करून घेतल्या. म्हळ्यार कश्यो एक 4-5 उदकान न्ही घालून धुवन काडल्या. सो आतां ह्यो कश्यो स्टीम करता पळय ते तुमकां दाखयता हांव. जस्ट नॉर्मल स्टीम जेन्ना पळय तुमकां कांयच करपाचें आसना, मन आसना कितें करपाचें, बट पोटाक भूक लागलेली आसता, खावपाक जाय आसता पळय, तेन्ना न्ही तुमी कुल्ल्याच्या वांगडा हो एक्सपेरिमेंट जो आसा पळय तो करपाक शकता. आनी एकदां पयलीं बी हांवें दाखयल्लें, खूब पयलीं दाखयल्लें. स्टील आतां खूब नवे सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते जॉयन जाल्ले आसा तांकां लागून परत एकदां दाखयता. जस्ट 1-2 ते 3 मिनटाचें काम. सो पळोवन घेवया आमी कशें कितें करपाचें तें. कुल्ल्यो स्टीम करपा खातीर हांवें हांगासर लोकणें जें आसा पळय तें घेतलां. गॅस ऑन करून जस्ट लोकणें गॅसार दवरून घेतलां. तितून न्ही सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार आमी कुल्ल्यो ज्यो आसा पळय त्यो मांडून घेवया. मांडून इन्सर्ट दवरून घेवया. जितले मोठे आसता पळय तितले बरे जाता. ओके, हेचे पांय सो कुल्ल्यो दवरून घेतल्यो. आतां न्हू हितून हांव ग्लास जो आसा पळय न्हू पेलो, अर्दो पेलो उदक घालून घेता. अर्दो पेलो उदक घातला. अशें ना की कुल्ल्यो ज्यो आसा पळय त्यो बुडपाक जाय अशें कांय ना. जस्ट एक अर्दो पेलो भर उदक. तितून हांव घालता ही भिंडाची सोलां, एक 4-5 अशी. नेक्स्ट ह्यो हांगासर धडून घेतलेली लसूण, सोलून ना, फकत न्ही धडून घेतल्या. सो ही लसूण हितू भितर. ह्यो हांगासर 2 ग्रीन चिली घेतल्या, कुडके करून घालता. सो अशेंच हातीन जस्ट मोडून घातल्या ह्यो हांवें. आतां न्ही हितून आमी थोडेशें मीठ घालून घेवया. हे न्ही हांगासर 1 चमचो भर मीठ. गॅसाची फ्लेम ऑन करता. आनी आतां न्ही हें हांव धापून घेता. गच्च अशें न्ही आमकां हें धापून घेवपाक जाय. गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती एकदम लोवाचेर. आनी हेका न्ही आमकां आतां एक 10 मिनटां सुमार उब काडून घेवपाक जाय. मदीं उगडून बी पळोवपाची गरज ना. उदक जें आसा पळय तें इनफ जाता. सो 10 मिनटांनी हेका स्टीम काडून घेवया. आनी कांयच घालपाची हितून गरज ना. ओके, सो चला 10 मिनटां दाखयता मागीर तुमकां हांव स्टीम जालें की. सायडीन म्हजें बाकीचें जेवण बी सगळें रेडी जाता. शीत आनी लेपाचें हुमण हें पळयात ऑलमोस्ट रेडी जाल्लें आसा. सो हें जाता म्हळ्यार बाकीचें सगळें जेवण जें आसा पळय तें करून घेता. सो हांगासर न्ही हेका 10 मिनटां जाल्लीं आसा. तर गॅसाची फ्लेम ही तुमी पळोवपाक शकता हांगासर लोवाचेरच आसा. सो हांव न्ही आतां ती बंद करून घेता. आनी हें पळय सायडीच्यान सगळें स्टीम येवन उदक जें आसा पळय तें वतलां सगळें सायडीच्यान. सो ओके, आनी हें जें आसा पळय न्हू तें आतां आमकां रोखडेंच ओपन करपाचें ना. हें अशेंच आनी एक 10 ते 15 मिनटां जितलो टायम तुमचे कडेन आसा तितलो टायम दवरुपाचें. बट एटलिस्ट ट्राय करात एक 5 ते 10 मिनटां दवरुपाक. रोखडेंच ओपन केलें न्हू तितलें बरें अशें हें जायना. सो जितलें कितें आतां मीठ हें तें सगळें तें बरें एब्जॉर्ब जावपाक जाय तेका. सो तेका लागून तुमचे कडेन जर एक 15-20 मिनटां आसा जाल्यार तितलो टायम दवरात. जर तर कमी टायम आसा जाल्यार एटलिस्ट एक 5 ते 10 मिनटां जी आसा पळय न्ही ती दवरुपाची ट्राय करात. ओके, सो ह्या आतां हांव एक 10 ते 15 मिनटां खातीर अशेंच दवरिता. आनी मागीर तुमकां ओपन करून दाखयता की कशें जालां तें. ओके, चलात तर मेळया थोड्या वेळान. तर 15 मिनटां सुमार जाल्लीं आसा म्हाजी. तर आतां न्ही हें ओपन करून पळोवया. सो हें पळयात उदक जें आसा पळय न्हू तें आमचें आटलेलें आसा. थोडेंशें उदक उरलां. तर कुल्ल्यो ज्यो आसा पळय तेंचें उदक बी सुट्टा न्ही तेका लागून उदक जें आसा पळय तें चड घालपाची गरज अशी पडना. तर हांगासर पळयात कितले यम्मी अशें रेडी जाल्ले आसा. कूक बी जाल्ले आसा बऱ्यो. सो आतां प्लेटीन काडया आनी खावन घेवया. जेवणाचो टायम बी जाल्लो आसा. तेच्या पयलीं एकदां न्ही तुमकां टेस्ट. ओके, सो हांवें चड टायम दवरला न्ही सो तेका लागून हांव डायरेक्ट हातीन काडटना. तुमी डायरेक्ट हात घालनाका, गरम लागतले. चिमट्यान बी काडून घेयात. हो आसा भायर हेका दिवया.
त्यात कलर पळयात मस्त असं कलर पळोवनूच चड बरें दिसता टेम्पटिंग अशें कुल्ल्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो रेडी जाल्ल्यो आसा चलात तर आमी आतां टेस्ट करूया टेस्ट दुसरी प्लेट घे तरी हातीक क्लीन करून घातल्यो की ना जस्ट न्ही अशें करून ओपन करपाचें हो जो वयलो पार्ट आसा पळय तो वेस्ट आनी हे जे वयर आसा पळय ते थोडी जाणां खाता थोडी जाणां खायना तुमी खायना जाल्यार काडून उडोवपाचें खाता जाल्यार खावपाचें ओके खरें ना बेस्ट लागता कित्याक बरा ओरिजिनल टेस्ट आसता कसलें कांय घालना कांय करना न्ही आनी जस्ट ग्रीन चिली मीठ लसूण आनीक भिंडाची सोलां आनी पळय हांगासर हें दवरलां मरे लसूण आमी जेन्ना जेन्ना घरा वतालीं पळय न्हू फाटल्या दिसांनी जेन्ना भयण आसताली पळय तेन्ना कुल्ल्यो हाडल्यो की ना भयणीले हेच तसले स्टीम करप दिवप कित्याक लागून हेका आवडटा अशें म्हणून आनी इजी बीन आनी आवडटाय बीन म्हणून ओके सो बरें लागताय बीन तर आमचे जेवणाचें ताट बी रेडी आसा आतां आमी जेवून घेता कित्याक की टायम जालो लेट जालो हे गेली फोना वयलो राटावय सपना एक फोन दवरता दुसरो येता दुसरो दवरता तिसरो येता सो तेका लागून टायम जालो तर जेवून घेता गुड इवनिंग सांज जाली दनपारां जेवून बिवून सुसेगाद बसून रेस्ट बीस केलो आनी आतां पळय सांज जाल्या तर सांजची परत तुमकां मेळटा हो हॅलो तूं आयज दीस बरें नाशिल्लो आशिल्लो न्ही रेसिपी दाखोवपाक रेसिपी न्हू रिव्यू सांगपाक हॅलो गोरवां बिरवां वचपाक लागली हय एकूच आतां येतली शेतांक वयता न्ही ती दीसभर मागीर तेंचो टायम जालो की ना सांज जाली की मागीर ती सगळीं वता थंय तेंचो जागो आसा न्ही रातचो बसपाचो थंय आनी सनसेट बी जावपाचो टायम जालो ऑलमोस्ट 5:30 समथींग जावपाक येयली आनी हे पळयात वयर सुकपाक घातलेले न्ही कपडे ते हाडून हांगा खुर्चेरूच उडयले ते आतां भितर घेवन वचपाक जाय फोल्ड करपाक जाय हो गेल्लो वयर हाडले आनी थंय दवरले आनी फुलाचे कळे काडपाक लागला ही पळयात कुंड्यान फुलां फुललां खूब जाणां म्हाका विचारतालीं कसलीं फुलां हे पळय ह्या टायप फुलां फुलता लायट असो वास येता असो पयसुल्यान इतल्या पयसुल्यान पळयलो न्ही जाल्यार वास येना सा अशें नाका कडेन फूल हाडलें न्ही जाल्यारच वास असो मातसो लायट येता गुलछडी टायप अशी बट गुलछडीची न्ही दुसऱ्या भशेन खूब टायमान फुलल्या फुलां पयलीं फुललेली केन्ना हेजे कडेन न्ही रे हळदी कुकुमा कडेन एक बारीक केल्लें न्ही हांवें हळदी कुकूम केलें त्या दिसा सक्कल आशिल्लें न्ही अशें करून मुळाक आशिल्लें तें आतां वयर येयलां हे पळय ही इतली सगळीं फुलां जी आसा पळय न्हू बावल्ली तुमकां दिसता ती सगळीं फुलान गेल्या आनी आतां ही बी फुलां सामकी जाम जाली ती आनी 1-2 दिसान पडटली ऑलमोस्ट हे फुलले न्ही एक 15 दीस सुमार उरता हो असो गुच्छ जो आसा पळय न्हू बुके टायप 15 दीस उरता पळयात सो तुमी खूब जाणां विचारतलीं खूब फावटी अशें म्हळ्यार कमेंट करतलीं की कसलीं फुलां फुलता की कसलीं झाडां कितें एंड ऑल अशें म्हणून आनी थोडीं जाणां म्हाका म्हणटा की फुलां फुलना जाल्यार झाडांचो कांय उपयोग ना खंय अशें ना फुलां फुलना जाल्यार झाडांचो कांय उपयोग ना असो ना थोडी प्लांट्स अशी आसता जी खूब युजफूल खूब हेल्पफूल आसतात आनीक तेका फुलां बी फुलना तुळशीच्या झाडाक खंय फुलां फुलता स्टील आमकां हेल्पफूल आसतात न्ही ती आनी अशें ना की प्रत्येक झाड फुलांच फुलपाक जाय प्रत्येक झाडाक अशें ना खंयचीं झाडां खंयच्या ना खंयच्या रितीन खंयच्या ना खंयच्या हितून आमकां युजफूल ही आसतात आमकां तेजो इम्पॉर्टन्स खबर आसना इतलीच गोश्ट सो सगळींच झाडां फुलां फुलता अशी ना हो येवन बसलो पळय वता म्हणटालो न्ही रे भायर च्या पिता न्ही
सो चला तर चा बी करता हांव, चा बी पिता आमी आनी मागीर तुमकां मेळटा. सो त्याच्या पयलीं व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू एंड करता, मागीर मेळना, डायरेक्टली फाल्यां मेळटा. चा बी पिवन घेता आनी आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू पयलीं हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच फाल्यां आनी एक नवो इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय.